काँग्रेस पार्टी तांकां युती करतली म्हणून मिडिया कडेन दाखयता आनी एक्चुअल जर काय करना जाल्यार हातून कळटा युती कोणाक जाय आनी कोणाक नाका ती. सांगलें न्ही की आपल्याक गेल्लो आनी कोणाक तरी सीएमाच्या खुर्चेची स्वप्नां रंगयतालो. कोणाक दिसलें की विजय सरदेसाय येत जाल्यार आपल्याक ती सीएमाची खुर्ची मेळची ना म्हूण ताणें तो ब्रेक लायला आसतलो. आनी मे बी म्हाका दिसता अमित पाटकर एलायन्स करून मर्ज करपाक सोदतालो किंवा युनायटेडली वचपाक सोदतालो म्हणून अमित पाटकराक सुद्दां कुशीक बसयला आसतलो. खबर आसा न्ही आतां मनीषा उजगांवकाराक काय आमदारकीचे सीएमाचे स्वप्न पडना. जो मनीस सद्या चिंतता सीएम जावपाचो विचार आसा गोंयकारांक खबर आसा ते रेसीन मागीर 2 जाण आसूं नाल्यार 3 जाण आसूं तांकां जांकां विजय सरदेसायची आडखळ आसा अशें दिसता. कित्याक तो सिनियर गोवा फॉरवर्डान एक सिनियर लिडर तो जर घेतिलो जाल्यार ताजो एक आवाज किंवा तो एक सिनियरिटीन आसतलो अशें जाका भंय दिसतालो ताणें तें आडायलां आसतलें आशिल्लें जाल्यार लास्ट मोमेंटाक युतीचे हे अशें रिंगणत फुडें व्हरून लास्टाक विटून विजय सरदेसायक ते नाका म्हणचें पडचें नाशिल्लें. आमचे सारक्यांक जाणें पळय हांव दिगंबराचे अगेन्स्ट जावं संकल्प आमोणकराचे अगेन्स्ट जावं किंवा विश्वजीत राणेचे अगेन्स्ट जावं जाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट दीस रात आवाज करताले. म्हजो आवाज दामपाक म्हाका एक्सपेल करचें नाशिल्लें. हाजे वयल्यान गोंयकारांक कळटा की इंडियन नॅशनल काँग्रेस आसा ती गोंयान सरकार स्थापन करपाक सिरियस आसा काय ना हें गोंयकारांक दिसती पडटा.